आतां आहा ते आमचे महायुद्ध फुडें वचपाचें आसा आनी सेकेंड फेजीन आमी आतां पावल्ले आसा. आयच्यान ही आंदोलन आहा तें मातशें एग्रेसीव जातलें, वेगळे तरेन जातलें आनी आमी अनावन्स केल्लेलें आसा की मिटिंगेन जी आमची महासभा जाली तितून रेजोल्युशनां आमी पास केला की हो युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ आमी विरोध करता. त्या जाग्यार आमकां हांगसर कितें वॉटर ट्रिटमेंट फेसिलिटी नाजाल्यार बायोडायवर्सिटी पार्क हे करचे आनी आमी हेवूय सांगलां की बाकीच्या गांवांनी असले जर रिटर टू प्रोजेक्ट्स येता तेन्ना आमी चिंबोरकार फूल सपोर्ट दितले आनी एज अ गोंयकार म्हणून युनिटी ऑफ गोवन्स म्हणून आमी फायट हे बीजेपी सरकाराच्या अगेन्स्ट झगडटले. आनी हेवूय सांगलां आमी फुडलो एक्शन प्लॅन आमचो असो आसा की आमी आतां हंगर स्ट्रायक हांगसर चालूच दवरतले जे पर्यंत हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जायना. कित्याक कोर्टान बॅटल चालूच आसा आनी केन्ना सोंपतलें आमकां खबर ना. गव्हर्मेंटाचेर प्रेशर घालून ऑथॉरिटी लागतात ते आमी तेजेर हांगा थंयसर पासून हांगा स्ट्रायक करतले, मोर्चा करतले आनी हांगा आमचें चालूच उरतलें. सो अशें आमी चिंतलां. बट एक्झॅक्ट डेट आमी तुमकां आयज आमची मिटींग आसा तेन्ना जातकीर नाजाल्यार फाल्यां सांजचे पर्यंत आमी सांगतले शेड्यूल. कित्याक आमकां आतांच कळ्ळें येयला की फाल्यां करमयेचो डिसिप्लीन प्रोटेस्ट आसा. सो सगळीं ऑफिसां त्याच झोनान चडशीं गव्हर्मेंटाची आसा. तो क्लॅश जावपाक जायना म्हणून आमी फाल्यांचो दीस तरी सोडटले. सो डेट तुमकां फाल्यां आमी आवट करतले. कित्याक जर पयलींच सांगलें जाल्यार ते ऑफिसर्स मागीर नासता, मिन्स ते ऑफिसांनी नासता आनी ऑफिसर जर ना जाल्यार आमकां तेका भायर दवरपाक मेळना. सो अशें आमी चिंतलां की हांगा स्ट्रायक आतां हांगसरूय चालू जातलो आनी तेंच्या डिपार्टमेंटान जातलो. सो हांगा जशें गव्हर्मेंट म्हणटा की सरकार तुमच्या दारी नाल्यार प्रशासन तुमच्या दारी. आतां आमी हांगा स्ट्रायक सरकाराच्या दारान करपाचें आसा, जे एमएलएच्या ऑफिसान करपाचें आसा, तर आमी टुरिजम डिपार्टमेंटान करपाचें आनी वेगवेगळे डिपार्टमेंटान लागतात जे सगळे आसा पळय इनवॉल्व आसा पळय तांकां आमी धारेर धरतले. आनी त्याच खातीर आमी मिटींग जावन आमी हांगसर थोडे लोक आहात, भुरगे सकाळीचे नासले 4 ते गोंयकारांनी दाखयल्लें आनी गोंयकारांनी दाखयलां की हे फक्त आतां युनिटी ऑफ विलेजीस उलोवना, युनिटी ऑफ गोवन सुद्दां. जशें की आमी काल सांगलां की किट आयज ती किट भेटलेली आहा आनी ती क्रांती आनी रेवल्युशन परत जायचे आसा. तर आतां फाल्यां कोरमयकारांक तुमी खाबर करपाक वयतले? डेफिनेटली वयतले. मात तेंचे अजून टायम सकाळी काय सांजचे ते आमकां करून आमचो सकाळी कितें आसत 11 बी तेंचो आसता. कित्याक मागीर नंतर सांजचो मेळना सिटी. सो आमी वयतलेच. आमचे जे थोडे मेंबर्स आहा ते वयतले. तर आमकां जर हांगा जर कोण चड भुरगे आहा तर आमी थंयसर थोडे शेअर करतले, वयतले डेफिनेटली वयतले. आनी हे आमी कितें आहा ते महायुद्ध आहा आयज कितें जाला, हो सरकार जो बीजेपीचो आसा तो आख्खें गोंय काबार करपाक लागला. गोंय काबार करपाक तांकां मातूय दुख्ख म्हणटा तें दिसना. तें दुख्ख दिसना जाल्यार तें कित्याक लागून दिसना. आयज आमी जे बारीक एसटी समाजाचे लोक किंवा सगळे गोंयकार जो टॅक्स पे करता, त्या टॅक्साचे पयशे आयज तांकां मेळटा, आयते मेळटा. तांकां कसले त्रास करपाक पडना. आमचो बारीक समाजाचो लोक आसा तो आमच्या ह्या दोंगरांनी नॅचरल रिसोर्स आमकां उदक मेळटा, तें उदक वापरून आयज खंय तरी भाजीपालो पीक काडून आमचें घर चलयता तेंचें. सो ते कितें ह्या मातयेचो जो मोग आसा पळय तो फक्त ह्या बारीक लोकांकूच खबर आसा आनी कोण नीज गोंयकार आसा पळय सारको तांकांच खबर आसा. ह्या मातयेचो ते
गोंय काबार करपाक सोदता. तुमी आयज पयला आसतले, आयज सकाळीच आमची महासभा जाल्ली, तितून पळोवन आमकां खूब बरें दिसता. आख्खे गोंयचे लोक आयज हांगासर युनायट जाल्ले आनी आतां सगळे चिंबलकार आयज भायर सरलेले आसा. तर आतां सरकाराक खंय तरी धडो आमी शिकयतलेच. जेन्ना सगळे गोंयकार एकठांय जाता आनी गोंयकार जेन्ना इमूट करता तेन्ना सरकाराक हो जातलोच. हे आमी हेज्या पयलीं कोडार सारकेल्या गांवांत करून दाखयल्लें आसा. जेन्ना सगळे लोक युनायट जाले तेन्ना रोखडोच तेंचो तो प्रोजेक्ट IIT येतालो तो स्क्रॅप जालो. सो हांगाय बीन आयज सगळे लोक युनायट जाल्ले आसा आनी हो युनिटी मॉलाचो प्रोजेक्ट आमी स्क्रॅप करता. पोलीस खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सगळीं जाणां उलोवंक मारतान येयलीं. चिंबलाचोय लोक भायर सरलो, तसो भायलोय लोक येयलो. अपेक्षा आसली ताचे पेक्षा चड लोक येयलो. बरें दिसलें खरें. हांव इतके दीस हांसोंक नासलें. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. जिवाक बरें दिसलें. कित्याक इतके दीस जी चळवळ चलताली न्ही ती कोण अशें दिसतालें की गव्हर्मेंटाक पडलेलें ना, लोकांक पडलेलें ना. तुमचे आयज जे संख्या पळोवन जे जिवाक बरें दिसलें न्ही ते इतके दिसान आमच्या तकलेर जो भार आसलो तो देंवलो कसो. आतां गव्हर्मेंटाकूय हे जे कोर्टान कितें आसा ते दितचे. कोर्टान आमच्या वाटेन जावचे. 8 तारीख आमकां कोर्ट आसा. ते सगळे जे लोकांची मॅच्युरिटी आसा ती कोर्टानूय दिश्टी पडो जजाक अशें हांव मागता जजाक. कारणाक लागून थोडे लोक उलोवंक पावले ना. तेंच्या खातीरूय हांव मातशें क्षमा मागता की तुमकां उलोवंक मेळना म्हणून. कित्याक हो ताचो कडकड आसलो. आमी कांय सुविधा नासली थंयसर टेंट बांदपाक सारकी. काडले न्हू आमच्या गोंयच्या खातीर ते आमकां खूब बरें दिसलें. कित्याक जे त्रास काडला तुमी वतान ते आमच्या खातीर तो ह्यो पूरक संपूर्ण गोंय भरा लोकांक आसा. आनी तुमी आतां पळयता आसतले की दोंगर कापले म्हणटकीर कितें जाता. आतां तुमी तालिगांव जी शेतां आसली ती कापून तें कितें जालां आनी आतां तेजो परिणाम कितें जाता तो तुमकां थोडक्यात हांव गोश्ट सांगता. गरमेच्या टायमार तुमी पळयता आसत थंय टँकरान उदक मारता पणजे मार्केटान. कशें ते वताच्या टायमार उदक मारून मारून ते थंड करता. तो काळ हांगा येवची न्हू म्हणून लोकां कडेन मागता. आनी हांव ते गव्हर्मेंट जो सरकार बसलेलो आसा कोर्टान त्या कडेन हांव अपेक्षा करता मातशी लोकां खातीर. आनी रिक्वेस्ट म्हणटा ती वर्ड लायता की तुका हांव रिक्वेस्ट करता की हे जे सगळे ते स्क्रॅपान घालचे. कित्याक हांगाय तर तशी परिस्थिती एक हायवे तर एक लागीता. डबल ना तो ट्रिपल ना 4 रोड जाल्ले आसा आतां हांगासर. कितको कडकडीत वताचो कोड येतलो हांगा. कित्याक हो जो दोंगरूय आसा तो तळपां आसा सगळी. हांगा खंयच माती ना, तळपां आसा. आतां झाडां आसा म्हणून आमकां मातशी थंड दिसता. तर हे सगळे गेले जाल्यार दोंगर कसलो येयल्ले. सो खूब व्हडलो संदेश पावला आसतलो. कित्याक मिडियान फूल आख्खी जी कवरेज आसा ती कवर केल्ली आसा. सो हो संदेश वयतलो MLA पर्यंत वयतलो, चीफ मिनिस्टर पर्यंत वयतलो, तर रोहन गांवटे पर्यंत वयतलो. आनी स्पेशली संदेश म्हाका आय थिंक सकयल गावल्लो. हॉर्न मारून गेला तो, पूण ताका लज म्हणटा ती काय उरलेली ना. कित्याक आयज आमचो गांवा खातीर ताका निवडून हाडलेलो, पूण आयज वयना वय गांवूच तो विकपाक फुडें सरलेलो आसा. सो मागता अजून तुका टायम आसा, अजून टायम आसा. गांव वांगडा राव आनी हो स्क्रॅप कर. कित्याक फाल्यां गांवांत तुका रावपाक जाय, गांवकारांक तुका तोंड दाखोवपाक जाय. कितें म्हणून दाखयतलो तूं? आनी मागता हे आमचो MLA फाल्यां तुकाय गांवांत येवपाक जाय, 4 चौगांक तोंड दाखोवपाक जाय. फाल्यां एक क्वेश्चन जर विचारी जाल्यार कितें सांगतलो तूं?
तुका प्रेसान एका क्वेश्चन विचारलं युनिटी पाका बद्दल युनिटी मॉला बद्दल उलय म्हणून तू म्हणटा ते कोर्टाचे डिसिजन म्हणून कोर्ट डिसायड करतलो तेन्ना जातले अरे ही तुका कितें म्हण तूं हें करता मॅनिफेस्टो कितें आहलो मॅनिफेस्टो सांगलेलें की आपूण गांवा खातीर हें करतलो म्हणून आमचे हेल्थ ना हेल्थ हाडटलो मेडिकल ना जाल्यार सॉरी हेल्थ स्कूल आनी आमचे जे प्लेग्रावंड आमचे चॅकपोस्ट ते हाडटले ते प्रॉमिस केल्ले तुवें युनिटी मॉलाचे प्रॉमिस करूंक नासले गांव डिस्ट्रॉय करपाक प्रॉमिस करूंक नासले पूण आयज तूं गांव डिस्ट्रॉय करपाक फुडें चल्ला आनी फाल्यां तुका आमच्या गांवांनी येवचोच पडटलो तेन्ना कितें म्हणून हे जे आमचे पिपल हे आमचे लोक जेन्ना क्वेश्चन विचारतले तेन्ना आन्सर कितें करतलो तूं आनी ही व्हडली आठ दीस आमचे सगळे एक्टिविस्ट आणि गांवांतले लोक हांगासर हंगर स्ट्रायका बशिल्ले आशिल्ले आनी आज गोंयभरांतल्यान मोठ्या प्रमाणात सपोर्ट आयलो आनी एक बरें दिसलें की आतां चिंबलकारांचें जें नासून आतां गोंयचें आंदोलन जालें बेजिकली हो जो पठार आसा तो खरो इकोलॉजिकली सेन्सिटीव आसा हांगासर जी फळां झाडां फुलां त्या IT पार्का वेळार हांव ते कंप्लीट भोंवून काडलेलें ती सायडीच्यान पूण सुदैवान हे फावट म्हाका ही सायडीच्यान भोंवपाक मेळ्ळो चान्स मेळ्ळो तर थंय जी झाडां आसा ह्या डोंगरार कळपाक मोठ्या प्रमाणात नॅचरल फ्रुट्स आसात म्हणजे तांडणां चुन्नां चारां मागीर बोरां अशी आनी मोठी मोठी जंगली झाडां आसात पक्षी आसात बाकी बरे वेगवेगळे जीव थंय चलतले दिसतात आयच्या लोकांच्या हेजे प्रतिसादा प्रमाणे पण डेफिनेटली हो आतां धांवणेचोच पडटलो कारण सगळे लोकांनी एका सपोर्ट केल्लो आसा आनी हांव बेजिकली मोठे हांव थँक्स म्हणटा की आमचे जो विशय आसा गांवचो तो मिडियान बऱ्या प्रकारे कवरेज दिलो आनी जगभरांतले काही आमचे फ्रेंड्स आसा ते आमकां फोन करपाक सांगपाक लागले की तुमी फुडें चला आमी तुमचे बरोबर आसा म्हणून कारण कित्याक हें सगळें जगभर तुमी पावयलें तेका तुमकां आमी उन्हाच्या काळार तुमी हें सगळें कवरेज केलें आनी जगभर पावयलें ताका लागून तुमकां देव बरें कर म्हणटा पूण इतलो हो स्ट्रॉंग पठार आसा की हो कसोच वचपाक जायना ताका लागून आमी मोठ्या प्रमाणात आनी लोकांक मोबिलायज करपाचो प्रयत्न करतलो बेजिकली हांव जमात काही प्रमाणात लोक हांगा आज जमिल्ले सो हो विशय आमी गोंयभर पावयलात पण हेजे पेक्षा प्रखर आंदोलन हेजे फुडें जातलें आयचे जो स्थिती पळय जालें आनी अशें प्रखर जातलें की तें हांगाच जावचें ना तें गोंयभर जातलें आनी मागीर गोंयभर जातलें तेन्ना मागीर तो कोणाचो कंट्रोल उरचो ना कारण ह्या BJP सरकारान इतली मस्ती मारल्या गुंडगिरी करून दादागिरी करून हे लोकांची जबरदस्ती करतात आनी लोकांक हे काबार करतात ताका लागून आतां लोकां कडेन पर्याय उरुना हेका तशीच रिएक्शन दिवची पडटली आनी हे लोक दितले आतां ज्या प्रकारे लोक उलयतात ते तांचे आतां सहनशील सोंपिल्ली आसात आनी हे सरकाराक भोगचें पडटलें आनी शेवटचें हांव सांगता की कोणी जर आजू पासून तर लिपून रावले आसत की आपल्याचो पार्टी सपोर्ट करतले आपूण पार्टीशी रिलेटेड आसात आनी आपले जी एक्शन घेतली ही एक्शन बी तुमचे आमीच घेतले सगळे लोक कळ्ळें न्ही तुमी सगळे येयात आतां हो गांव वाचोवया आनी गोंय वाचोवया आनी हेचे शिवाय आमकां पर्याय ना हे BJP सरकारान लोकांक काबार आतां कितें म्हणून सांगपाचें तो झेडपीच्या पदरा खाला वचून लिपलो आसतलो आमी पळय कितले बायलो भायर सरून आयले कितले आमची भुरगीं सगळे आख्खो गांव मेजॉरिटी दाखयली आयल ना ते आयल ना ताजे एक सोड तूं आमचो आसून तूं आयल ना ते आमकां चड व्हडले दुख्ख दिसलें कितें का इतले कळकळीची विनवणी केली तूं आमच्या रक्ताचो ते काय आमच्या रक्ताचे न्ही झेडपी आयला ते तूं कितें आला तूं आमचे हे सोडून तूं आतां तांचो जालो तूं आतां बामण जालो अशें म्हणचे पडला ते म्हणटा की म्हजो संदेश
आमच्या हाजेर जायना, गांवच्या हाजेर रावतली, अशीच रावतली, सोडची ना कळ्ळें. आनी फुडल्या फावटी हाका कोणाक तो जो ताजो संदेश आसा पळय त्या संदेशाक कशी बुद्धी शिकोवपाक जाय ती आमी शिकयतली. तो तुमच्या हेजेर तुमी निर्णय हेजेर कायम आहा? कायम आसा. आमी मारपाकय जाणा, फोडपाकय जाणा, रक्ताय काडपाक जाणा. कितें आमी अजून पसून कितें संविधाना प्रमाणे आमी चलून आयिल्ली मनशां. आमची केस कोर्टान आसा म्हणून आमी हांगा बसली कडेन आसा. आनी संविधान न मानणारी मनशां पळय कोण आसा न्ही ते भितर ते केला पळय ते